जायते जाण स्नानदातार जुवावांक येवन विचारतात, तूं क्रिस्त? आनी स्नानदातार जुवावान तांकां जाप दिवन अशें सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. हांव तुमकां उदकान स्नान दितां खरो, पूण म्हजे फाटल्यान आनीक येता, तो तुमकां उज्यान स्नान दितलो. ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो न्हय. तो वाडत वचूंक जाय आनी हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. पळयात, स्नानदातार जुवांव आपणाची वळख कसल्या उतरांनी आमकां करून दिता. आयचें दुसरें वाचप आमी भागिवंत पावलूच्या चिटींतलें घेतलां. भागिवंत पावलून आपणाच्या जिवितान देवाचें मिसांव मुखार व्हेलें. तो आपणाचे चिटीन म्हणटा, दोन परगटचें काम म्हटल्यार एक कायदो न्हय, पूण हे एक म्हजें मिसांव म्हणून हांव मानून घेतां. आनी जेन्ना आमी भागिवंत पावलूच्यो चिटी वाचताव, ताची एक वळ आमकां सगल्यांक मोगाची अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी ती जावन आसा गालेस्कारांक बरयल्लें ताचें उतर. दुसरी आवेसवर आनी 20वी वळ थंय भागिवंत पावलो म्हणटा, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. असो भागिवंत पावलो न्हय फकत आपणाचें जिवीत, पूण जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. जेन्ना आमी सायबीण मायचे नदर मारताव, सायबीण मायन देवाची खोशी केली आनी सायबीण मायची वळख आमकां तिच्या उतरांनी मेळटा. लुकाच्या शुभवर्तमानान पयल्या आवेस्वरान 38वे वळीर ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां पोरमोणें.